तीन केसी रजिस्टर्ड जाल्ल्यो तेतून आनीक परवरी बी सगल्यो केसी रजिस्टर्ड जाल्ल्यो म्हापसाय जाल्ल्यो टोटल आमी आमचे LIB स्टाफान तेंचे ट्रॅक दवरून तांकां आमी बेलगांवसान हाडले आनी टोटल आमी 16 आमी कार स्टोऱ्यो तेंचे कडच्यान रिकवर केले आनीक तेंचे कडच्यान आमी बाकीचे लोकां एक तेणी स्कॉर्पियोतले ग्लास सायड मिरर फोडून कपडे वयल्ले ते अबाउट वर्थ अराउंड लॅक्स ते आमी रिकवर केला आनी टोटल आमचे कडेन आतां टोटल 17 केसी आमी रिकवरी जाला आनी बाकी पळयता आमी बाकी आदर साऊथ गोवा ते बी तेतून तेमी कितले केला ते आतां कळटले आमी इंट्रोगेशन केलें ना तांकां रात सकाळ फुडें लेट हाडले तांकां आनी इंट्रोगेशन चालू आसा टोटल आमचे कडेन 17 केसी रिकवर जाल्यो 16 आमचे कडेन कार स्टोरी आसा वर्थ एक 70-80 हजाराचो एक कार स्टोऱ्यो आनीक कपडे टोटल 15-20 लाखांची आमचे कडेन प्रॉपर्टी आसा सद्या आमी रिकवर केल्ली आसा आनी फर्दर आमी तेंचे कडच्यान आनीक इन्वॉल्व आसा तें इंट्रोगेशन करतले आनी मुखार कितें तशें कळटलें. सर एक केसी एक आशिल्ली ते मिरामारचे केसी इन्वॉल्व आसता त्यो सगळी केसी ह्या सायड म्हापसा परवरी आनी पणजी ते तीन कडेन ते सद्या पयले आतां तेमी डिस्क्लोज केला आतां मुखाल्ली ते इन्वॉल्व आसा काय ना ते आमकां आतां फर्दर इंट्रोगेशन आमकां कळटलें. कितल्या वरान सर धरले तांकां? इमिजिएटली आमकां बिफोर 24 वरां जावचे पयलीं आमी तांकां रिकवर तांकां अरेस्ट केले आनी तेंची रिकवरी केली राती तांकां आमी बेलगांव वचून दवरले.